गीत घेऊया पेज नंबर 2 A4. Dunia Oiru baronam chingorip kalza Aistu kaditan kotkoti targa Oiru baronam chingorip kalza Aistu kaditan kotkoti targa देव बरो दिसता तुमकां सगळ्यांक भयणींनो भावनो आनी ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या कोविडाक लागून आमी सगळीं जाणां मागण्यांत आसा तो तुमी एकामेका पासून मागतात, हांवूय तुमचे पासून मागतां आनी आमी सगळीं जाणां सगळ्या आमच्या भावा भयणी पासून मागया. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खेरी इंतेसांव आसात ती आतां आमी मनांत हाडया. तुमी जाणात की एकूच इंतेसांव आमी घेता पूण बाकीचीं सगळीं नांवां आमी आतां घेवन तुमचे पासून मागता. जॉसलिन हेंड्रिक्स हाचे ओतम्या पासत, मारिया कॉन्सेसांव हिचे पासत ओतम्या पासत, एनी गुदिनो आपलो जल्माचो दीस समरुमता. त्याच बरोबर आनिकूय आमचे भाव आनी भयणां तांचे पासून आमी मागया. जे कोण कोविडाक लागून तोडफोडटात आनी व्हेंटिलेटराचेर आसात, एडवोकेट राजीव गोम्स, त्याच प्रमाणे हॉस्पिटलान पेरीग आसा आमचो डॉक्टर नोरोना आनी हेर तांचे सगळ्यां पासून आमी मागया. देवान तांकां बेगीन बरी केल्या पुरो म्हणून. ह्या मिसान आतां वांटो घेवया. भक्तीपणी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें बोगसणें मागया. जेजून आमकां कितलें उगडापें केल्लें आसा. ताणें आमकां सांगलां आमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. विस्वासूच न्हय, ताणें आमकां शिकयलां तें आमी पाळूंक जाय. आमी ते भाशेन करूंक ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सौम्या काकुलकर, जेजू स्वर्गार गेला, पुनरुज्जीवन जाला आनी बापायसून तो आमकां सगळें बरेंपण पाठयता आनी पवित्र आत्मा आमकां दिता. हें आमी पूर्णपणेन मानून घेवंक ना आनी ते भाशेन आमचें जिवीत सारिना. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुलकर, जेन्ना आमी जाणो जेजून ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर जैत व्हेला, तरी पूण आमी ह्या एकदम खंती बरीच जाता. त्या वेळार आमी जेजूशी वळोंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुलकर, सोर्प दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सुर्गीचो उतारावडतो संतोश आमकां खरीपणी मेळटलो म्हूण भरवंस बाळगून त्या पुनर्जीवणपणाच्या दिसाक ओत्रेकून रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी सिंतीदान आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली
ओरपोंच पावलुच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोनकुणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोनकुणीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरांदांनी घालून गोट केले. सुमार मोद्यांनीर पावलू आनी सिलास मागणी करताले आनी गायन करून देवाक वाखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. ओचीत एक व्हड दोनकाम जाली आनी बोनकोण बुन्याद सोयत हाल्ली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांचो सांकल्यो पडल्यो. जागो जावन बोनकोणीच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतिकेन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी ताणें भायर हाडून म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावात दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चवनां दवरलीं आनी थंयचे थंयच तांणी आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावात दवरून आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हणया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिलें उतर देखून तुज्या नांवाक वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें खालीस गोट केलें. म्हाका दिरान बोल्लोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळता तोखता. तुज्या हातांतली म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडूं नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयदां. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयदां. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो
आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sorvesporak, 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 joy, joy. Sorvesporak, 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 joy, joy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आतां हांव म्हाका पाठयलां ताचेशी वेतां. तरी तुमी खंय वेता गाय म्हूण तुमचे भितर एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यांत. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावायचें. हांव वचना जायन जाल्यार शारिरी तुमचे सरशी येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे सरशी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशयी, निती विशयी आनी निर्णया विशयी तो संवसाराक गुन्यांवकार कोत्तलो. पातका विशयी कित्याक ताणें म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशयी कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशयी कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां ही खात्री दिल्या की तो गेलो म्हणटोच बापाय सोबेन तो आसतलो आनी बापाय आनी ताचे सून तो आमकां शारोती धाडटलो. आनी वो शारोती आमकां सगळें सोत कळीत करतलो. तो कितें म्हणटा आयज वाचपान आमी आयकलां, हांवें वचोंक जाय पूण हांव वेतां म्हणून तुमी खोंती बरीच जाल्यात. हांव वेतां खरो पूण हांव तुमचे बरोबर आसतलों हें तो तांकां कळीत करता. हें तांकां समजोंक ना. ते भाशेन आमी खूब पाटी आमची मेली म्हणटोच आमकां दूख लागता. ती गेली म्हणून समजता आमी, वय गेली पूण जेजू बरोबर ती आमचे सोबे आसात तें आमी मनांत धरूंक जाय. कित्याक जेजून आमकां तेंच कळीत केलां. आमी आनंदांत आसूंक जाय. कित्याक लागून ती आतां फुडें वेतात आनी वेतिलींच. कित्याक लागून जेजून हें तांकां सगळ्या जाणांक सांगलेलें आसा आनी आमकां कळयलेलें आसा की जीं ताका एकवटान आसात, जीं ताका स्विकारतात कोमया उदेशी, जांचे ताचें मांस आनी रगत खाता पियेतात, तांकां सासणाचें जिवीत आसा. तर आमी हे भाशेन हो एक मुद्दो आमी मनांत धरूंक जाय. दुसरें म्हणजे जेजून आमकां खूब शिकयलां पूण एक म्हत्वाचें. कितें ताणें शिकयलां? हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आमचो मोग आपल्यापणांत रावन करपाचो न्हय, ताका एकवटोन आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक आमी न्हय, तोच जो आमचे सोबें आसा, आमी ताची कूड जावन आसा आनी तो कुडींत एकामेकाचो मोग करता. म्हणजे तो कुडीचो परामोस करता आनी हें आमी मनांत हाडूंक जाय. दुसरें म्हणजे तो बापायशी वता आनी तो पोत्तून आमचे सरशी येता. आनी तिसरें म्हणजे आमी ह्या संवसारांत खूब संकश्ट अणभवता. वायट वाडत आसा. आमी पळयता कशे भशेन वायट मनशां आपलेंच हांगसूर संवसारांतलें राज चलयतात. पूण आमी जाणो कितें खरें आनी कितें फोटींग पळय तें. तरी पूण आमी ताचेर विस्वास दवरिना. असल्या प्रसंगांनी आमी जेजूक चिटकोन रावंक जाय. ही कृपा ताणें आमकां दिल्ली आसा. आनी हाका लागून पळयात कितें जाता पळय तें. हाचो परिणाम पावलू आनी सिलासाचेर कसो जाता पळय तो. ते जेजूक चिटकोन रावतात.
तांकां इतलो मार पडटा फिलिपीक की ते भियेनात. देवाचे गुण गायत आसात. तांकां सांखळ्यांनी सारके भितर बोणकोणीत घालून दवरलेले, पूण दीस रात ते मागण्यांत रावतात. आनी मागणें कोत्ता आसतना देव हे भाशेन ओचर्यांक कोत्तलो जें आमी तांचे सोबें पळयलें आसा. ते धांवन वचना, ते खुशाल आसात. सगळे जाण बाकीचे गेले, पूण ते देवाच्या एकवटान रावतात म्हणटूच ते जाणो आसलेले तो अधिकारी एकदम गाबतलो म्हणून. ताका ते सांगतात तुमी तशें करूं नाकात, आमी हांगसरूच आसा. आनी तो म्हणटा हांवें कितें करूंक जाय? जेजूचेर विस्वास दवरूंक जाय, स्वत मानात ताचेर. आनी तो बावतिजम घेता आनी ताचो आख्खो घोराबो पोत्तून जेजूच्या ताब्यांत येवन आपलें जिवीत सारूंक लागतात. हे भाशेन भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूक साक्षीदारां जावंक जाय. आमी भियोंक फावना, जेजूक चिटकोन रावया. हे भाशेन आयज एका सांताचें आमी जिवीत मातशें नियाळया. ताचें नांव इनास लाखोनी. ताचो पाय आनी माय शेतकारी आसलेली. तांकां 7 भुरगीं आसलीं. हो दुसरो नंबर. मांयक जी प्रसूत जाली तेन्ना थोड्यो आडकोळी आसलेल्यो. तिणें सांत फ्रांसीस आसिसा कडेन मागलें आनी तो तर जिवंत जायत म्हणजे तो तर ह्या संवसारांत येत जाल्यार ताका हांव तुजें नांव दितलीं. आनी ते भाशेन घडलें. तो जल्माक आयलो आनी ताका फ्रांसीस म्हणून नांव दिलें. पूण ताचें नांव कितें आसलेलें? फ्रांसीस विक्टर पेईस म्हणून. कित्याक ताचें पायचें नांव पेईस आसलेलें. पायचें नांव मातिया आनी मायचें नांव मारिया आन्ना. बरें. वो भुरगो एकदम गोट नासलेलो, पूण तांकां काम करचें पडलें शेतांत. 17 वर्सांचो आसतना म्हणून हितून बरो मजबूत जालो, पूण ताका दुयेंस जालें. मोत्तलो आसलेलो, पूण ताणें असो एक निर्णय घेतलो, हांव तर बरो जायत, भाग्यवान फ्रांसीस दियासीस, हांव फ्रांसिस्कन जातलो. तुज्या मोठांत हांव येवन म्हजें जिवीत सादतलो. बरो जालो तो, पूण पांयान ताका धाडलो ना. कित्याक? शेतांत आनिकूय आज जाय. फाल्यां पळोवया म्हूण लागलो. 1 वर्स गेलें ना, फुडल्या वर्सा पळोवया. शेकी कितें जाली, एक दीस तो घोड्यार वेताना त्या घोड्यान खूब तळमळ केली आनी तो पडलो. तेन्ना ताच्या मनांत अशें जालें की हांवें आतां जी भास दिल्ली ते भाशे प्रमाणे हांवें आतां म्हजें जिवीत त्या मोठांत सारूंक जाय. थिंचोतान तो गेलो आनी मोठान आपलें जिवीत सारूंक लागलो. मोठान जिवीत सादतना ताका ते घरा धाडूंक सोदताले, पूण ताणें एकदम खोरायेन मागणी केली आनी सगळे मागण्यांतल्यान ते करूंक लागलो. ताका आपलें जिवीत सारूंक दिलें आनी तो त्या मोठान 20 वर्सां ताणें सारलीं. आनी तो कितें कोत्तालो ते दुसरें कोणूच नोको आसलेलें, पूण तो देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान वाडत गेलो. मागीर ताका भीक मागूंक धाडलो. मोठा पासत ते भीक मागताले कागलियारी म्हणटा पळय थिंचोर. आनी तो घरां वचोन तांकां सगल्यांक बरेंपण दाखयतालो, उतरांनी आनी कोरण्यांनी. भुरग्यांक तो बेसांव दितालो, दोतोन शिंकयतालो. व्हडल्यांचें तो तांचें आयकतालो आनी तांकां सल्लो दितालो. जीं काळजान दारूण आसलेलीं आनी पातकी आसलेलीं तांकां देवाच्या मोगाची खबर सांगतालो. आनी तो घरांतलो गेलो की ना, तांकां सगळ्या जाणांक बरी उर्बा येताली आनी बरी जाताली आनी ती ताका हिपोत्तून येवंक आशेताली. गरीबांगेर गेलो की ना, ती गरीब म्हणून तांचे कडेन कांय घेन आसलेलो आनी जांकां मदत जाय आसलेली तांकां तो थोडी आपलें काडून तांकांय दितालो. पूण एकागेर तो वचनासलेलो. तो एक भाटकार आसलेलो. त्या भाटकारान ताच्या वडिलाक सांगलें, वो आमगेर येना, ताका धाड आमगेर. वडिलान ताका आपयलो, इनास तूं तांगेर वच म्हूण सांगलें. इनास हें ताणें नांव आपलें जिवीत जेन्ना समोर पिलें तेन्ना ताणें तें घेतलेलें. म्हणून तो गेलो तांगेर. गेल्या उपरांत ह्या भाटकारान ताका खूब वस्तू दिल्यो, साकभर. घरा आयल्या उपरांत सगळे जाण ब्रदर पळोवंक लागले. मागीर वत्ता ह्यो सगल्यो वस्तू. शेवटी थंयसर थोडें रगत व्हांवलें. ताणें कितें म्हणलें जाणें, हें रगत ह्या गरिबांचें. हो भाटकार तांकां लॉन्स दिता,
पूण तांकां पिळून तांचे पोत्तून पयशे काडटा. ताका लागून हे सगळे ब्रदर ताचे पासून मागोंक लागले आनी त्या भाडकाराचें जिवीत बदललें. हे भाशेन ताणें भरपूर वस्तू केल्यो त्या गांवांनी आनी शेकी तो म्हातारे पिरायेर 80 वर्सांचो आसतना ताचे दोळे पालोंक लागले आनी तो कुड्डो जावंक लागलो. ताका घरांत न्हिदचो पडलो आनी हे भाशेन तो 80 वर्सांचो आसतना 1681 वर्सा तो मेलो आनी मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री जाल्यो. भयणीनो आनी भावनो, पळयता आमी हो सादो भुरगो कशे भाशेन देवाच्या मोगान आपलें जिवीत सारून पेल्याचो मोग देवाच्या एकवटान करूंक लागलो आनी ताका लागून कितल्योच मिलाग्री देव जेजू सवें करूंक लागलो. तेच भाशेन आमचे सवें जावच्याक सदांच मागण्यांत रावया. रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट, हे भाशेन हात जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा. सुस्कार भायर सोडटना सगळें जेजू सवें दवरया आनी तो तें सगळें काडून नितळ कोत्तलो, निर्मळ कोत्तलो, बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटलो. हे भाशेन जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. आनी आतां जेजू सवें आमी आसा म्हणटोच, खोलायेन जियेता म्हणटोच आमी सगळे आमच्या भावा भयणी पासत मागया जीं कोण दुयेंस आसात कोविडाक लागून वो हेरा दुयेंसांक लागून, तांच्या सगळ्यां पासत आमी मागया. सूर पुदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेंत तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवडायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेकल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. सायबा, वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा पूण खूब भिरांत आसा आनी आतां नवे नवे प्रयोग ह्या कोविडाचे जालेले आसा. सायबा, तूं आमकां सगळ्या जाणांक राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 36 C19. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पुदेतात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो योजना तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या ओसोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचेंय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय भशेन आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो, कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सोल दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवे येता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सौम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणाणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगती, तिचे पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूके कोटोन सगळी आमची मागणी देसा मनांत दवरया आनी एकामेका पासत मागया. चड करून जाण्यान आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा आनी जी कोण आपलें जिवीत दुसऱ्या पासत वारयता हांकां सगल्यांक आमच्या काळजांत धरून आतां जेजू सवे आमी म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशण उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासणाचे सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां सगल्यांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया.
देवाची शेली शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांचेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका व्यंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 50 D7. घेतोन म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समरूं म्हूण आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात. आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलमती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 89 F8. Bapa's moiming morgod goran. Bapa's moiming morgod goran. Jesus omi, Jesus omi. Deva Jesus kores kore. Dori